मुरगांव मतदारसंघातल्या 900 मतदारांची नावा काढून उडोवपाच्या यत्नाआड गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरान आंदोलन सुरू केला। बोगस आयडी वेल्यान कोण हे कारस्थान करता म्हूण संकल्पाचो आरोप आसा। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ओनली आख्ख्या गोंयांत अशी भानगडी खंयसरूच चालू ना। 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन 39 कॉन्स्टिट्युन्सीन सुशेगाद चल्लेले आसा। फक्त मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हेन पयलींचो लास्ट टायम गेल्या विकाक आमी हांगा सगळे मुर्मुगांवचे लोक एक मोर्चा घेवन येयलेले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आनी तेन्ना आमी ताका डिमांड केलेले कित्याक हांगा फ्रॉडली फोटिंगपणान लोकांची नांवां डिलीट करपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून आनी हो प्रयत्न जावचो न्हू तेंचो सक्सेस म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगलेले कित्याक हांगा जे डेड लोक आसा जे मेल्लेले लोक आसा ते लोक आयज ऑब्जेक्ट करपाक लागलेले आसा। जे लोक हांगा कोण रावना त्या लोकांच्या नांवान ऑब्जेक्शन काडपाक लागलेले आसा। हे तुमकां लास्ट टायमूय सांगलेले आसा। काल आमचे एक डेलिगेशन ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळें तेन्ना सो तेंच्या नजरेक आमी हाडून दिल्लेले आसा इलेक्शन कमिशनाच्या कितें बाबा अशी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन चल्ला म्हणून आनी तेच्या बरोबर तांकां सांगून दिलेले आसा जे BLOs आसा जे अपॉयंट केलेले आसा BLO ते एकूच डिपार्टमेंटाचे आउट ऑफ 29 22 आसा ते एकूच डिपार्टमेंट जे पयलींचो जो आमदार मंत्री आसलेलो मिलिंद नायक तेचे तेणें कामाक लायलेले त्या लोकांक घातलेले आसा। सो हांगा सगळे पार्शियलिटी चल्लेली आसा। BLOs प्रेशराचेर काम करपाक लागलेले आसा। सो तेच्या लागून आमी डेप्युटी कलेक्टराक मानलेले कितें फेर एंड क्लीन सर्वे जावची म्हणून। सो तेच्या लागून कालच्या दिसा भितर डेप्युटी कलेक्टरान एक ऑर्डर काडली आनी काल ही आमकां ऑफिसान मेळ्ळी। आमच्या पार्टी ऑल पार्टी फक्त आमची न्हू ऑल पार्टी इंडियन नॅशनल काँग्रेस भारतीय जनता पार्टी नॅशनलायज काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्र MGP गोवा फॉरवर्ड सगळे कम्युनिस्ट पार्टी सगळ्यांक ऑर्डर काडला डेप्युटी कलेक्टरान काडला। आमचो मुर्मुगांवचो डेप्युटी कलेक्टर आसा तेणें काडला आनी सगळ्यांक धाडला। काल ही ऑर्डर आमचे कडेन दनपारां 3 पावली। 24 वरां सुद्दां आमकां नॅशनलायज पार्टी जावन 24 वरां सुद्दां आमकां दिवना तेंच्यांनी। 24 वरां भितर म्हणपाक लागले आयज सकाळी 16 तारीख पळय तुमकां मुद्दाम डेट दाखयता 16/12 at 10 AM सकाळचे 10 तुमी प्रेझेंट रावंक जाय म्हणून। हे प्रेझेंट कित्याक रावपाक सगळे BLOक आमी हांगा आपयतले आनी BLO वांगडा तुमचे जे BLA आसा तांकां घेवन ही फील्ड सर्वे जातली म्हणून। आयज जेन्ना आमी हांगा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येयले जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर लिवेर आसा म्हणून आमकां आयकपाक येयलें। जेन्ना फोन मारलो जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान म्हणपाक लागलो कितें तुमी मामलेदाराक मेळा। मामलेदाराक सांगलें जेन्ना आमी मामलेदाराच्या ऑफिसान गेले मामलेदाराक मेळपाक कॅबिनान गेले कित्याक आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें ऑर्डर डेप्युटी कलेक्टराची आसा। जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आमकां सांगलें मामलेदाराक मेळ ताका आपले इन्स्ट्रक्शन दिले। जेन्ना आमी मामलेदाराक मेळपाक गेले तेच्या कॅबिनान जाल्यार मामलेदारूय जायना तोवूय लिवेर आसा खंय। जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर एक ऑर्डर काडटा मामलेदारूय तेजे भितर इनवॉल्व आसा जाल्यार हे दोगी जाण लिवेर ना जाल्यार ही ऑर्डर आमकां ऑल पार्टीक कित्याक आपयल्या आयज 16 तारीख फुडें हेज्या भितर खंय तरी अशें दिसपाक येयलेलें आसा आमच्या प्रेशराचेर आनी हो एक इश्यू जाल्ल्या कारणान इलेक्शन कमिशना कडेन बरयत हांकां खंय तरी भंय जाल्लो आसा।